오라 손도상 소미야 소몰 तुझ्या गाता स्तुती ओढा उल्हासा जेवणार तुझ्या सर्गींच्या जेवणार तुझ्या सोमिया उर्बेन आम्ही आयल्या भक्ती मोगान तुका मी हसिता काळजान मौनान एकसा तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका मी भेटयता. या मिसा वेळार प्रत्येक कृतीन मागया जल्मा दिसाक करगामेस दितात रिओना लोबो तशेंच हरगामीस दितात कुवेल्लो आनी कुटाम प्रमिळा राकेश मॅक्सिम लोबो मॅगदलेन डिसोजा भुरग्याच्या बऱ्या भलायके पासत वडिलां हे मीस दितात. तशेंच प्रत्येक तेसवा पासत मीस दितात रेने कोरेया. देवादीन ॲनी वेगसाक मीस दितात जॉर्ज वेगस. देवादीन एलोशियस डिसोजाक मीस दितात जेसिंता डिसिल्वा. देवादीन पॉल सेरावो हे मीस दितात सिसिलिया डिसोजा. देवादीन आपोलिन डिकोना 19 डेथ एनिवर्सरी हे मीस दितात अँटनी आनी जुडीथ डिकोना. देवादीन मौरिस डिसोजा हे मीस दितात फेलिक्स वेगस आनी कुटाम. देवादीन सबॅस्टियन लोबो मीस दितात फेलिसिया झेटा सबिता आनी विटा. देवादीन सबॅस्टियन लोबोक मीस दितात फेलिसिटा वलेरियन आनी कुटाम. देवादीन लुईस आनी अपोलिन लोबोक मीस दितात मारिया लोबो. देवादीन हिल्डा डिसोजाक मीस दितात कॉडविन डिसोज आनी कुटाम. देवादीन इनास लोबोक मीस दितात मोनिका लोबो. ह्या सर्ते सवा पासून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. पवित्र दादीच्या नांवान मिसाचें बलिदान प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नफेन आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसो. भाऊ भयणीनो, देवान आमकां फावो केल्या ह्या नव्या दिसाक आमी अर्गां दिवया. तशेंच आयच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्त काये विशीं शिकोवन दिता. क्रिस्त मनशाक सर्गीच्या राजांत रिगोंक सुलाबायेन जावचें ना. जेजू क्रिस्त काये विरोध न्ही, क्रिस्त मनशांक खंडन करिना. बगार क्रिस्त काये वरवीं देवाच्या आनी पेल्याची विसर पडटा तर खंडीत जावन तुमकां अडकळ जावंक पावतले म्हूण सांगता. संवसारी वस्तूक लागून आमी देवाच्या आनी पेल्याच्या गरजांत पावोवंक आमी जायते फावटी फाटीं सरल्या तर थोडो वेळ मावन रावन सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. सांगात म्हणे हांव पातकी सर देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनाची दोतोंडां सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंतान सुवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनयकरात्मक प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळका सोमिया काकुळका Krista kakulka Krista kakulka
प्रार्थुये. देव आमच्या मोगाळ बापा, तुझो मोग करतेल्यांक दिसनातली वर्ती देणी तूं तयार केल्याय. सर्व वस्तुनी आनी सर्व वरतून प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तूं मोगान पेटय. आनी ह्या परी आमच्या आशेवरती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जेथ आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले. मनशा पुता, तिराच्या फुडाऱ्याक सांग, सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, तुजें काळीज गर्वान भरलें देखून तुवें म्हळें, हांव एक देव, दर्यामध्ये देवाचे सद्रेर हांव बसलां. तरी जरी तूं मनीस आनी देव न्हय, तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. वय, तूं दानियेला प्रास अदीक जाणार, खंयचोच गूट तुजे थावन लिपून ना. तुजे जाणवायेन आनी तुज्या गिन्यानान तुवें जायती ग्रेस्तकाय जोडल्याय. तुज्या भंडारांनी तुवें भांगाराची आनी रुप्याची रास केल्याय. व्हड जाणवायेन तुवें व्यापार करून तुजी ग्रेस्तकाय तुवें वाडयली. आनी तुजी ग्रेस्तकायेक लागून तुजें काळीज गर्वान भरलें. देखून सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय देखून हांव तुजे विरोध सगळ्या राष्ट्रां मदें अति निश्ठूर आसात त्या परक्यांक धाडटलो. ते तुजे सुबीत जाणवायेचेर आपली तरवार उखलतले आनी तुजे वैभव बसतायतले. ते तुका फणांत उडयतले आनी दर्यामध्ये एक क्रूर मरण तूं मरतलोय. तुजो जीव काडटल्या मुखार हांव एक देव अशें म्हणटलोय. ना, तुजो संहार करतल्यांच्या हातांत तूं फकत एक मनीस आनी देव न्हय. तूं परक्यांच्या हातांत पडून सुनत करूंक नातलेल्यांचे मरण मरतलोय. कित्याक हांव उलयलां म्हणटा सर्वेस्पोर देव. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. मरण धरता आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांव तांकां पिटो पिटो करता अशें हांवें म्हळें. मनशां मदलो तांचो उडास आळवून सोडता. पूण दुस्मानाच्या खेळपाक हांव भियेलो. तांच्या दुस्मानांनी चूक समजूंचे नाका. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. आमच्याच बावल्यांक जैत मेळ्ळें. सर्वेस्परान हातूंत कांयच केलें ना अशें म्हूण तांणी समजोवचें नाका. कितल्या मटव्या दिश्टीचे राष्ट्र हें, तांचे थंय समजणीच ना. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. सर्वेस्परान तांच्या खडपान तांकां विकृत केल्लें न्हय जाल्यार, ताणें तांकां सांडून घालूंक नातलेलें जाल्यार, एकल्यान 1000 जाणांक धांवडावचें आसावे, दोगां निमती 10,000 फळाफळ घेवंक करयेत वे. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. तांच्या नासाचो दीस भोव लागींच आसा. तांची निमाणी घडी धांवत येता. कारण सर्वेस्पोर आपले परजेक नीत करून दितलो. आपल्या सेवकांची तो दया करतलो.
मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कितलो वर्तो ग्रेस्त जेजू ख्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळ जालो, कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करच्याक. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय असो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका येसुमिया. तवळ जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, क्रिस्त मनशाक सर्गेच्या राजांत रेखूंक कठीण कश्ट मारतले. परत्यान हांव सांगता, एक खरें तरी सुवेच्या बिल्डांतल्यान पाशार जायत, पूण क्रिस्त मनीस सर्गेच्या राजांत तितल्या ससारायेन रेगाचो ना. इतलें आयकून ताचे शीस तटाक जाले आनी म्हणाले, तशें जाल्यार बादशाह जावचें कोणें? जेजू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो, मनशाक तें असाध्य वय, पूण देवाक सर्व संगती साध्य. तितल्यार पेद्रो उलोवन म्हणालो, आमी पळय सक्कड सांडून तुजो पाटलाव केला, आमकां तर कितें मेळटलें? ताका जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, नव्या जिवितांत मनशापूत आपल्या महिमेच्या सिंहासनार बसून आसतना म्हजो पाटलाव केले तुमी 12 सिंहासनाचेर बसून इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नीत करतल्यात. ह्या शिवाय जाणें म्हज्या नांवा पासून घरदार भाव भयणीक, आवय बापायक, भुरग्यां बाळांक आनी भंय सांडलां, ताका 100 वांट्यांनी पाटी मेळटलें आनी तो ससनीक जिवीत जोडटलो. पूण साबार जण पयले आसात ते निमाणे जातले आनी निमाणे आसात ते पयले जातले. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, संवसारी ग्रेस्त काय मनशाक आपणाशी ओडटा आनी ह्या वडण्याक लब जाल्लो मनीस क्रमेन ताकाच तो लब जाता. त्यो आपणावच्याक पडटा आनी ताचो गुलाम जाता. सुकाळची न्ही सर्वांक जाय, पूण ती आमकां चलत्या जिवितांत मेळटा. पूण फाल्यां चड मेळटा, परवां चड मेळटा म्हूण आशा सडल्यार शाश्वत तृप्ती केदाळय मेळना. बुद्धान सांगलेली ती उतरां आशाच सर्व दुखाचें मूळ. आपलेस भितर सरल्यार ध्यान आनी मौन आपणाचेर केंद्रीकृत जाता, देवाची आनी पेल्याची विसर पडटा. आपूण आपणाक देव समेस्तांक म्हणल्या रितीन मनीस जियोंक सोदता. जेजू ग्रेस्त मनशाक सर्गेच्या राजांत रेगोंक कठीण म्हणली उतरां आयच्या वांजेलांत आमी नियाळ करता. कालच्या वांजेलांत ग्रेस्त मनीस जेजू सरशी आयिल्लो. ग्रेस्त कायेक लब जालो तरी संपूर्णायेच्या वाटेन चलोवंक ताका मौन आसलें. पूण ग्रेस्त काय ह्या संपूर्ण कायेच्या वाटेक चलोवंक ताका आडखळ जावंक पावली. त्याग करूंक तो तयार नातलो. ग्रेस्त काय स्वार्थाक, हंकाराक, गर्वाक कारण जाता. असल्याचें बोळ देव मोडटा म्हणलें आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां स्पश्ट कळीत जाता. ताच्या गर्वाक लागून थीर रायाचो वैभव संपूर्ण नाश जावन गेलें घडीत आयच्या पयल्या वाचपांत आमी नियाळता. जेजू ग्रेस्त कायेक विरोध न्ही, ग्रेस्तांक तो खंडन करिना. ताची लबदवणी
आनी होंदोवनय तो खंडन करता. पोरण्या सोल्यांत ग्रेस्त व्यक्तीक बेसांव घाल्ली जायतीं गणितां आमकां वाचूंक मेळटात. तशेंच नव्या सोल्यांत ती वेंचीक पुताची वपार, पुताक ग्रेस्तकायेन त्या पुतान ग्रेस्तकाय विबाड केली तरी बापायन ताका स्वागत केलो, जेवण केलें, पटलून धरलें, मोदी घाली. फ्रांसचो सालोवीस राय नोवो, हंगेरीची एलिझाबेथ, पोलंडाची राणी सांत हेडवीग, इंग्लंडाचो राय सांत एडवर्ड. ग्रेस्त मनीस जायते ग्रेस्त मनीस सांत भक्त जाल्यात. ग्रेस्तकाय त्याग केल्ले वरवीं सर्गींचें रास ते जोडूंक पावल्यात. ग्रेस्त मनशान सर्गींचें रास आपणाय जायतर ताणें त्याग करूंक जाय. देवान दिल्ली ग्रेस्तकाय पेल्याच्या बऱ्यापणा खातीर वापरूंक जाय. ग्रेस्तकाय आसुनी देवाची आनी पेल्याची विसर पडटा तर खंडीत जावन ती अडकळ जावंक पावतली. ग्रेस्तकाय हेरांक वांटून घेतिल्ल्या जाकेवान जेजुतावन सुटकेचें इनाम जोवन घेतलें. ग्रेस्तकाय शाश्वत मोग समाधान बुजवून दिवंक खंडीत शकना. बकार जोडून घेतिल्लो मनशाचो मोग आमकां बुजवून दिवंक शकता. पुंजोवंक काडची वांटूंक काडली तर खंडीत जावन सर्गाराजांत यथेश्ट फळ लाभतलो म्हण आज जेजू स्पश्ट रितीन कळीत करता. हेंच पेद्रोन विचारलें, आमी सकट सांडून आयल्या आमकां कितें मेळटलें? आनी ह्या वेळार जेजू म्हणटा, खंडीत जावन तुमकां हो प्रतिफळ लाभतलो. तर त्यागाच्या मनोभावान चलत्या जिवितान हेरांचें बरेंपण आशेवया. आपणा खातीर संपूर्ण रितीन त्याग केल्ल्या जेजूची देख आमी घेवया. तसो जेजू क्रिस्त उंड्या आनी वायना रुपार करूस आमचे मदें हजर जाता आसतना तेच कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. वेदीसर्शी बापा येता, सर्पण आमचे करता, स्वीकार तू कर म्हूण परता, बेसांव तुझे मागता. सर्वेस्वर तूं आमचो रस्ता सृश्टेचो, भेटयता उडो गोवाचो, घुरता आमच्या वावराचो. जेजूच्या पवित्र कुडींत बदलून बेजिवीका काणसावूं. भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें सामदें मन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सेवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रेतेच्या बापा, आमचें बलिदान मानून घे. तांतूं तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटून आमी तुकाच बगोवंक निर्मीण. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमचें काळजां उबारुये. आमी बी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तेनवासुये. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका देनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता, जिवेबा वाडटा ताचें पुनर्जीवन पावन परगडता. तेर बरवशा ताच्या महिमेवंती आनी आखत्रेकता. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन स्मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेच परेच्या वंदतस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान तीन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. Babert så gott purgatorio. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पौडावर तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवणदारा आमची सरवण कर. जय क्रिस्ता जय जय. बापाची तुझ्या मरणासोने पुनर्जीवन पण असो, आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि जिवीत सोंडो आणि सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडानी रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळे येजकी वर्गां बराबर तेका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवन पणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या सर आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी इश्टागती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मोकामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाचे माई संगती सांसुजेतीचो पती भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मान वरल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जे हेजू उतय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदा हर बापा सर्वंदनांनी फैपाव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून जेतून शिकयल्लें प्रार्थन सांगता म्हणे. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेच परास सर्वायटांतलें आमकां निवार. देखुण्याची वेतांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तुजी येताना रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माय मग सुगुर्त सांग एकामेकाक शांती दिव्या.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी सम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. औत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुझो आवडता दनिया तुका वाढता काळजा मनान दिन वाजता मोगान म्हाका रसलाय दयेन म्हाका पोसलाय देण्या तुज्या बरलाय सोम्या काकूळ तीन बक्षिलाय इडाक पाटी हाडलाय मी सावान म्हाका आसाडलाय सोमियाक तुकार गाव दिता उपकार तुजो भाव उडता दनिया तुका वाढता काळजा मनान दिन वाजता. प्रार्थुये. कनबळ्या बापा, हे क्रिस्त प्रसाद वरवीं जेजूचे जिवे संदे कशे आमी वाडटा संवसारांत ताचो उपकार घेवन सरकार तांचे भागीदार आमी जावंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नफें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप, पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद करूं. आमेन. वचून येया, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. क्रिस्ता संगी सुमकुया संसारा बरी खबर परगट्या सरलोका प्रीतीन शांतीची येव्या समाजा उतरा करणे साक्षीव्या क्रिस्त्राया भाव भयणी परी एक मोठान एक कुटुंब जावची येव्या एक कुटुंब जावची येव्या आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे रास परगट्या क्रिस्ताचे रास परगट्या मोगान सेवे स्वार्था विणे जीवन आमचे जियेव्या जीवन आमचे जियेव्या अनवरांनी समस्यांनी सोम्याचेर मारबल बसया सोम्याचेर मारबल बसया. मोगाळ पुत्रा सोवे
हांव बरी आशीर्वाद दिवा आमकां. भगवान कुर्साचे करवेनेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.